नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. केंद्रान घाल्ल्यो FRBM कायद्याच्यो मर्यादा हुपून गोंयची अर्थीक बेशिस्त वाडटा. तूट चल्ली हाताभायर. गोंयकारांचे माथ्यावेले रिणाचे वजें 65,000चेर. पळयात बजेट पंचनामो. संवसारभरातल्या क्रिस्तावां बरोबर गोंयच्या क्रिस्तावांनी मनयलो इस्टर संडे. मध्यान राती इगर्जींनी जाले मीस. क्रिस्तावांनी सोडलो 40 दिसांचो उपास. पळयात गोंयकारांचो इस्टर. संजय दत्तान गुन्यांव केला तो गंभीर. ताका जाल्ली शिक्षा ताणें भोगूंकूच जाय. लोकप्रिय म्हूण संजय दत्ता खातीर माफी मागप बरोबर न्ही. नामनेचो अभिनेतो विक्रम गोखलेन उक्तायलें मत. क्रायम ब्रांचीची कामगिरी साप्प बाबत. 4 वर्सांत एकाय गुन्यांवकाराक ख्यास्त ना. कन्विक्शन रेट 0. सरकार बदललें तरी कामगिरीत सुदारणा ना. पळयात रिपोर्ट. आनी म्हापशा बाजारांतले 13 सोंपेकार आनी पसरकारांच्या दुकानाक उजो. लाखाच्या मालाचो गोबोर. कोणे तरी उजो लायलो म्हूण सोंपेकारांक दुबाव. प्रकरण दिलें पुलिशे कडेन. खबरो विस्तारान. अर्थीक शिस्त लागची म्हूण केंद्रान राज्यांक घाल्ल्यो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट कायद्याच्यो मर्यादा हुपून गोंयूय अर्थीक बेशिस्तीचे दिशेन वचपाक लागलां. राज्याचे GDP बरोबर तुलना केल्यार येणावळ तूट, अर्थीक तूट, रीण हे सारकेल्यो गजाली हाताभायर वचपाक लागल्यात. प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यावेले रिणाचें वजें सध्या 65,000चेर पावलां. पळयात बजेट पंचनाम्याचो दुसरो रिपोर्ट. राज्यांनी अर्थसंकल्प आणि वर्सुकी येवजण तसोच बिगर येवजण खर्च करतना कांय मर्यादा पाळच्यो आनी स्वताक आर्थीक शिस्त लावची म्हूण केंद्रान 10 वर्सां फाटीं FRBM म्हणल्यार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड बजेट मॅनेजमेंट कायदो हाडलो. गोंयान वर्स 2004 सावन ह्यो गजाली चालीक लायता म्हूण सांगलें. मात फाटले कांय वर्सांचे अर्थसंकल्प पळयल्यार परिस्थिती हाताभायर वचपाक लागल्यात. येणावळीची तूट 0 आसूंक जाय. गोंयचे बाबतींत अंदू ती थारायिल्ल्या पुज्य 2% वयल्यान GDPच्या 1.5%चेर पावल्या. येणावळीचे तुलनेत येणावळ तुटीच्या प्रमाणांक 1.5%ची मर्यादा आसा. ती पावल्या 60%चेर. गोंयचो GDP 25,869 कोटी. GDPचे तुलनेत आर्थीक तुटीक 3%ची मर्यादा आसता. ती पावल्या 6%चेर. GDPचे तुलनेत राज्याचे वट्ट रिणाचें वजें 30% परस चड आसूं नजो. तशें जाल्यार ते राज्याचे फारीक करपाचे ताकी भायर वता. गोंयचे बाबतींत 1,500 कोटींचो एकवटीत GPF धरल्यार हे प्रमाण 36%चेर पावता. मर्यादे परस 6% मायच. इतल्यान जावंक ना. गोंयचो GDP सध्या सादारण 8.94% वाडटा. फाटल्या 3 वर्सांत ही वाड 10.2% वयल्यान 8% मेरेन पावल्या. मायनिंग बंदी उपरांत हाचेर आनिकूय वायट परिणाम जावपाची शक्यता आसा. अशें आसतना सरकारान GDP 12% वाडटलो म्हूण अंदू टार्गेट दवरला. तो 10% जरी वाडलो तरी राज्याची आर्थीक तूट म्हणल्यार येवजणी आनी प्रकल्प चालीक लावंक सरकार घेता ते रीण मात फुडल्या वर्सा 17% वाडटलें. GDPचे वाडी परस 7% मायच. येणावळीची तूट आनी वट्ट आर्थीक तुटीची तुलना केल्यार सध्या येणावळीची तूट आर्थीक तुटीच्या 25% इतल्यार पावता. म्हणजे प्रकल्प चालीक लावंक म्हूण सरकार रिणां घेवन उबें करता त्या भांडवलाचो 25% वांटो समाजीक येवजण्यो आनी प्रशासनाच्या नित्याच्या खर्चाचेर वता. म्हणजे दर 100 रुपया रिणांतले 25 रुपया काडून सरकार नित्याचो आनी येवजण खर्च भागयता. प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यावेल्या रिणाचें वजें सध्या 65,000चेर पावलां. अर्थसंकल्पाची आंखणी करतना सरकार FRBM कायद्याचे चौकटीत आंकडे दाखयता. मात वर्स सोंपता म्हणल्यार तूट आनी रिणाचे आंकडे हाताभायर वतात. वर्स 2012-13चे अर्थसंकल्पाचें हेंच जालां. नवे अर्थसंकल्पाचें कितें जातलें हें मार्च 2014 कळटलें. अंदू गडबडलांच. फुडल्या वर्साय सरकाराचे टॅक्स येणावळीचें गणीत कशें गडबडपाक शकतात पळयात बजेट पंचनाम्याच्या फुडल्या रिपोर्टात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया.
संवसारभरांतल्या क्रिस्तांवां बरोबर गोंयच्याय क्रिस्तांवांनी आयतारा इस्टर संडे मनयलो. शेनवारा मध्यान राती वेगवेगळ्या इगर्जींनी मिसां जालीं. येशू क्रिस्ताक शुक्रारा खुर्साचेर मारले उपरांत 3 दिसांनी तो परत जितो जालो. इस्टराच्या दिसा क्रिस्तांव 40 दिसांचे लँड सिजनाचे व्रत आनी उपास सोडटात. पळयात गोंयकारांचो इस्टर. Hippity hoppity happy Easter day. गोंयांतल्या क्रिस्तांव भाव भयणींनी आयतारा इस्टर परब व्हडा उमेदीन मनयली. शेनवारा रातच्या 12 गोंयांतल्या सगळ्यो चर्ची आनी कपेलांनी खासा मिसां जालीं. गूड फ्रायडेक खुर्सार चडयल्लो जेजू आयतारा परत जितो जाता अशी भावना आसा. त्या खातीर लोक व्हडा उमेदीन ही परब मनयतात. इस्टर एक ही इस्टराची खासियत आसता. 40 दिसांचो लँट इस्टराक सोंपता. त्या निमतान चॉकलेटी घालून खासा तांतयां तयार करतात. पळयात इस्टराची खासा कार्यावळ. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. गोंय पुलिशेचे क्रायम ब्रांचीची कामगिरी फाटली कांय वर्सां साप्प बाबत जाल्या. क्रायम ब्रांचीचे केशींनी फाटल्या 4 वर्सांत एकाय गुन्यांवकाराक ख्यास्त जाल्ली ना. वर्स 2009 सावन क्रायम ब्रांचीची कन्विक्शन रेट 0. सरकार बदललें तरी क्रायम ब्रांचीचे कामगिरींत सुदारणा दिसना. हेर पुलीस स्टेशनांतल्या क्रायम ब्रांचीक दिल्ले मोठ्या केशींनी क्रायम ब्रांच फेल गेल्या. पळयात हो रिपोर्ट. 2009 ते 2012 हे 4 वर्सांत क्रायम ब्रांची कडेन 183 केसी आयिल्ल्यो. तातूंतले 49% केसींनी सीआयडीन आरोपपत्र घालां. मात अजून एकाय केसींत आरोपीक शिक्षा जाल्ली ना. मात 20% केसींतले गुन्यांवकार सुटल्यात. जाल्यार 29% केसींत कोर्टात ट्रायल चल्ल्या. 40% केसींचो तपास अजूनय चलता. वर्स 2009त 56 केसी क्रायम ब्रांचीत नोंद जाल्ल्यो. तातूंतल्या 40 केसींनी आरोपपत्रां घाल्यांत. एकाय केसींत शिक्षा फर्मायिल्ली ना. मात 23 केसींतले गुन्यांवकार सुटले. वर्स 2010त 44 केसींतले 28 केसींनी आरोपपत्रां घाल्यांत. एकाय केसींत शिक्षा जाल्ली ना. मात 10 केसींतले आरोपी सुटल्यात. वर्स 2012त 42 केसी जाल्ल्यो. तातूंतले 2 केसींतले आरोपी सुटले. 15 केसी कोर्टात आसात. जाल्यार 22 केसींचो तपास अजून चल्ला. वर्स 2012 वर्सा तिसगत. 41 केसींतले 4 केसींनी आरोपपत्रां घाल्यांत. ह्यो 4 केसी कोर्टात आसात आनी उरिल्ले 34 केसींचो तपास चल्ला. 2013त 3 केसी रजिस्टर जाल्या आनी 3 केसींचो तपास चल्ला. 2009 सावन आतां मेरेन वट्ट 186 केसींतले 89 केसींनी आरोपपत्रां घाल्यांत. तातूंतले एकाय केसींत गुन्यांवकाराक शिक्षा जाल्ली ना. 35 केसींतले गुन्यांवकार सुटले. जाल्यार 53 केसींची कोर्टात सुनावणी चल्ल्या. 75 केसींचो तपास चल्ला. इतलेंच न्ही, हेर पुलीस स्टेशनांतल्यो क्रायम ब्रांची कडेन दिल्ले मोठे केसींतूय क्रायम ब्रांच आपली कळासी दाखोवंक शकली ना. वर्स 2009 सावन आतां मेरेन पुलीस स्टेशनांतल्यो 42 केसी क्रायम ब्रांचीक दिल्ल्यो. तातूंतले फकत 9 केसींनी आरोपपत्रां घाल्यांत. एके केसींत गुन्यांवकाराक शिक्षा दिल्या. जाल्यार एके केसींतले गुन्यांवकार सुटले. 7 केसी कोर्टात आसा आनी 27 केसींचो अजून तपास चल्ला. पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. घेऊ एक वेवसायीक विसव.